मंगळारा काणकोण रवींद्र भवनाच्या उक्तावणाचो दबाजो जालो। हे रवींद्र भवनाचे लता मंगेशकर कलांगण अशें नामकरण केलां, जाल्यार मुखेल सभाघराक काणकोणचो आदलो आमदार मंत्री सर्गेस्त संजय बांदेकराचें नांव दिलां। ह्या उक्तावणाच्या सुवाळ्याक माचयेर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, सभापती डॉ रमेश तवडकार, मंत्री गोविंद गावडे, मंत्री आलेख सिकेर आनी हेर मानेस्त आशिल्ले। तवडकार आनी गावडे काणकोणा एका माचयेर आशिल्ल्यान ते दोगूय कितें भाशणां करतात हाचेर सगळ्यांची नदर आशिल्ली। मंत्री गावडेन पयलीं भाशण केलें। गावडेन आपले भाशणांत सभापती तवडकाराचें नांव घेनासतना बरेच तोमणे मारले। कलाकार हो एका रातीन घडपाक शकना, लिडराचे फाटल्यान फॉलोवर आसप गरजेचें। लिडर समाजाचो लिडर म्हूण सांगपाक शकना, लिडरांनी डीलर जावचें न्ही अशा शब्दांत गावडेन आपले भाशण केलें आनी कला अकादमीत एक सुवाळो आसा म्हूण तो तवडकार आनी मुख्यमंत्र्याचे भाशणा पयलींच गेलो। की एका रात्यान एका वर्सान भितर एक कलाकार घडपाक शकना। कलाकार जर घडटलो जाल्यार तितले तेका तप वयचे पडटात आनी तितले परिश्रम घेवचे पडटात, तांणी तितली तपश्चर्या करची पडटा। त्याच प्रमाणे लिडर जर घडटलो जाल्यार ताजे खातीर फॉलोवर आसप तितलेच महत्वाची गजाल आसा। लिडर अड्ड्यार छातयेचेर हात मारून सांगपाक शकना ह्या हांव समाजाचो लिडर जावन आसात किंवा ह्या भौसाचो पण लिडर जावन आसात। भौसान जर स्वीकारलो जाल्यारूच म्हाका दिसता आज तो लिडर जावपाक शकता। आणि म्हणूनच हांव इतले म्हणटलो की लिडरांनी डीलर जावचे न्ही, ते व्यवसायिक दृष्टिकोनांतल्यान जावन डीलर जावचे इतलेंच हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां। आणि त्याच दृष्टिकोनांतल्यान आज मुखार वचता आसतना प्रत्येक कलाकार जो आसा तो कलाकार एक दुसऱ्यांचे पांय धरता। कोणीन कलाकारांचे पांय ओढचे न्ही, पांय ओढलेल्या मनशाचेर म्हाका दिसता तोच पांय जो आसा तो ताचे तकलेर पडटा आनी म्हाका दिसता तो दाबतलो। पांय जर आमकां जर मुखार वचपाक जाय हो कबड्डीचो खेळ न्ही, कबड्डीच्या खेळान पांय धरतात आनी केन्ना पांय धरून ओडटात, पूण फिनिश लायनीन तोच पावता ज्याचे भितर तकली आनी ताकद आनी सगळें घेवन मुखार वता, तोच मुखार वतलो। हांव खेळ आनी कला ह्या दोनूय क्षेत्रां कडेन वता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की आजचे रवींद्र भवन हे काणकोणकाराक आमी लोकार्पण करतात। जे साराबाईन जे आज मागणी केल्ली आसा ताजेर आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री उलयतलोच, पूण जे काणकोण म्युनिसिपल कावन्सिलान जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो आमचे खातीर सुद्धा खूप मोलाचो आसा। खूप आमचे तरणाटे जे असतात ते नशीबवान जावन आसात की अशी तरेची मंदिरां आज त्यांचे सेवे खातीर आयिल्ली आसात। हांव चड कांय उलोवपाना, तुमची हांव रजाय घेतलो कारण मुखार एक कला अकादमी एक कार्यक्रम आसा बरोबर 3 वरांचेर। कोणी गैर म्हणून घेवची न्ही, हांव येयलो आनी बेगीन गेलो अशें म्हणून, पूण हांव तुमचे भेटी खातीर हांव परत येतलो काणकोण, हांव परत येतलो कारण ज्या वेळाचेर हांव ह्या कला मंदिरान हांवें पांय दिलो बरेचशे म्हज्या मित्र मंडळान सांगलें की सर तुजें नाटक आमकां पळोवपाक जाय। हांव तें नाटक खरें म्हळ्यार बंद केल्लें आसा, पूण काणकोणकाराच्या मोगा खातीर काणकोणकाराच्या प्रेमा खातीर तें नाटक परत उबें करतलो आनी तुमचे सेवे खातीर हांव निश्चित येतलो। कारण म्हाका फक्त म्हजें नाटक तुमकां दाखोवपाक ना, म्हजें नाटक एक कलाकार आणि एक मंत्री असून सुद्धा तिची सेवा करप हे खूप महत्वाचं। गोविंदाची या थोमण्यांक सभापती डॉ रमेश तवडकारूय प्रत्युत्तर दिता काय हाचेर सगळ्यांची नदर आशिल्ली, मात तवडकारान तशे पद्धतीचे भाष्य करप टाळ्ळें। 2030 मेरेन काणकोणच्या विकासाचो रोड मॅप थारावपाचेर कसो भर दिला हाचेर तवडकार हांणी विस्तृतपणान सांगलें की आमी 2030 चो संकल्प विचार करता आसतना 2030 उपरांत जे काणकोण खंय आसपाक जाय आनी तेंच करता आसतना 2047 उपरांत जसो माननीय मुख्यमंत्र्यान गोंय खंय आसपाक जाय असो जेन्ना विचार करता त्या वेळाचेर आमी विचार केलो की आमचें काणकोण खंय आसपाक जाय हाचो विचार आमी करपाक जाय असो एक संकल्प आमी केलो। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक मांडावळ आमी सुरवात केली, सगळ्या प्रकारची मांडावळ म्हणजे बाबा रे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचें खंय आसपाक जाय ताच्या दृश्टिकोनाचेर विचार केलो। आनी ताच्याय पेक्षा आमचें मनीसपणाच्या आदाराचेर आमी आज खंय आसा आनी काल खंय आशिल्ले फाल्यां खंय वचपाक जाय असोय विचार आमी सगळ्यांनी करपाक सुरवात केली।